प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वा विसवोर वोड 19 ते 31 पर्यंत. लूक चॅप्टर 16 वर्सेस 19 to 31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. कोण एक क्रेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक सोणी वस्त्र न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा बोरी बोरी जेवणां करून दादोशीक येतालो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चोवन आनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडून आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजा वेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी देखून येवन ताची चोवणां लेवताली. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणांत आटे बिटे बुकता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या कुशीक आसलेल्या लाजाराक पयस देखले आनी उशी बोब मारली. आब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे कोर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंड करून लाजाराक धाड, कित्याक हे उज्यान हांव भारी वळवळटां. आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कोर. म्हणटोच आतां ताका उजवड मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगातान तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंयतान हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमच्या आनी तुमच्या मदें मोठ्ठें व्हडलें पाताळ तिरायल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुज्या लागीं प्रार्थून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे व्हडव्हड्याच्या सुवातेर येना जावन ताणें तांकां शिटकावचें. पूण आब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. पूण ताणें परतून म्हणलें, तशें न्हय आब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते जिवीत मोन बदलतले. शेकी आब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवोन जाल्यार लेगून तांच्या मोनान सोत रिगचें ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी ह्या गिरेस मनीस आनी लाजारा वयर एक आमकां ही इस्टोर जेजू सांगता. आनी भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जेन्ना आमी वाचता आमकां हें दिसता की जेजू आयज गिरेस्त आनी एक भिकारी मनशा वयर कोण शिकोवन दिवंक सोदता. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान, आयची शिकोण गिरेस्त आनी गरीब मनशा वयर ही शिकोण न्हय. ही शिकोण कसली? ही शिकोण जावन आसा जेन्ना आमी संवसारान आसा आमकां जाय देवाच्या उतराची सोजमणी, आमकां जाय देवाचें उतर आमी पाळ्ळें आनी आमकां जाय हो संबंद आमचो देवाशी गोड जावपाक. आनी आमचो देवाशी संबंद गोड जाल्या उपरांत आमचो संबंद आमच्या पेलाशी गोड जातलो. आयज कितें घडटा भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान? हो गिरेस मनीस आपणाचें चिंततालो. तो बरें जेवणां करतालो, धादोशी आसलो, ताका सगलें ह्या संवसारान आसलें. पूण ताका लाजाराची कसलीच पर्वा नासली. लाजार एक भिकारी आसलो. म्हणटच ह्या गिरेस मनशाचें पातो कितें आसलें? तो पळयता की लाजारस एकदम भिकारी, ताका खूब त्रास आसा, पूण तो केन्नाच ताच्या काळजान कांयच दूख लागना. तो कांयच तिचोर ताका कांयच बरें करिना. कित्याक गाय भाव भयणीनो, ह्या गिरेस मनशाचो संबंद देवाशी नासलो. ज्या मनशाचो संबंद देवाशी गोड आसता ताका चुचुरे दिसता, ताका दोया दिसता दुसऱ्यांची, ताका खरें दुसऱ्यांचो मोग करून सजमता, ताका जे दुसऱ्यांचे त्रास जाता ते तो भोगूंक पावता आनी तो कितें तरी करतलो तेजे वयर. पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा ह्या गिरेस मनशाचें पातक? आमी चिंता की तो गिरेस्त जाल्लो म्हणून ताजें आतां
वायट जालें म्हणून. खरें म्हणल्यार गिरेस्त जावन कांय वायट न्हय, गरीब जावन कांय वायट न्हय, पूण जेन्ना आमी गिरेस्त आसा, खरें आमचे कडेन सगळें आसा, आमी केन्नाच दुसऱ्यांची पर्वा करिना. हें जावन आसा आमचें पातक ना. आमी सजमता की कोणें आमचे कडेन खूब पयशे आसले, आमी कोणाक भिकाऱ्यांक इल्लें दान दिलें, हांगा थी पयशे दिले, हांगा थी दिले पयशे, आमी सजमता की आमचें बरें जातलें म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमचो संबंद जेजूशी घट आसूंक जाय. आमचो संबंद देवाशी घट आसूंक जाय. आनी आमचो संबंद जेजूशी आनी देवाशी घट जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय उतराची सजमणी. आमकां जाय तें उतर कितें सांगता तें. आनी आमचो भावार्थ वाडत वेता जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेवता. आयज भाव भयणीनो, कितलो लोक आसा इग्रोज मातेन जो सगळें करता, मिसाक वेता, इगोर्जेक वेता, देवस्पण करता, पूण खरें म्हणल्यार तांकां उतराची सजमणी आसा, खरेंच उतर कितें सांगता तें ती जाणून ना भाव भयणीनो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट ना, आमचो संबंद जेजूशी घट ना, पवित्र आत्मा आमचे भितर जो आसत जाल्यार तो आमकां सदांच बरें करपाक सांगतलो. पूण कितें घडटा, आमचो संबंद देवाशी घट ना म्हणून आतां आमी देवाचेर आड आसता आनी आमच्या पेल्याचेरूच आड आसता. कित्याक ज्या मनशाचो संबंद देवाशी घट आसता, ताजो संबंद पेल्याशी घट आसतलोच. आनी हो जावन आसा आमचो खुरीस. हो खुरीस भाव भयणीनो जावन आसा आमचो मोग देवाशी, आमचो संबंद देवाशी, आनी आमचो संबंद आनी आमचो मोग आमच्या पेल्याशी. आयज भाव भयणीनो, ही जी खबर आमकां सांगली, हे शुवर्तमान आमी आयज आयकलां, गिरेस्त मनीस आनी लाजराचें, हें जावन आसा आमच्या एक एकल्याचें एक म्हणटा ते भाशेन एक आमचीच खबर. कित्याक जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा, आमी आमचो संबंद देवाशी घट करुया, आमच्या उतराची सजमणी घेवंक आमी वावरुया, आनी तें उतर आमी पाळूंक दिसपट्ट्या जिवितांत आमी करुया, आनी खरेंच आमचो संबंद देवाशी आमच्या पेल्याशी घट करून आमी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.